विसवपरांत तुमकां येवकार। 12वीच्या परीक्षेत मार्क दिवपाची नवी पद्धत अनुचालीक लावची न्हय अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केल्या। 15 डिसेंबर मेरेन ह्या प्रस्नाचेर निर्णय घेतलो ना जाल्यार रस्त्यार देवपाची शिटकावणी विद्यार्थ्यांनी दिल्या। ही पद्धत फुडल्या वर्सा सावन चालीक लावची अशें विद्यार्थी म्हणटात। 12वीत शिकपी विद्यार्थ्यांनी शुक्रारा गोवा माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या चेअरमनाची भेट घेऊन तांकां एक निवेदन भेटयलें। 12वीच्या परीक्षेत मार्क दिवपाची जी नवी पद्धत बोर्डान थारायल्या ती सारकी ना अशें विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आसा। हे परिपत्रक उसरां म्हणल्यार नोव्हेंबरात काडिल्ल्यान ते अनुचालीक लावचे न्ही अशी मागणी ह्या विद्यार्थ्यांनी केल्या। 55 मार्क्साचो जो नवो पॅटर्न केला ताजेर आमी मातशे नाखुश आसा। आमकां हेजे बद्दल मातशें लेट कळ्ळें आनी आमकां देड म्हयन्या भितर 4-5 एग्जामी आन्सर करची पडटा इन्क्लुडींग प्रॅक्टिकल्स। सो आमचे तकलेर खूब बर्डन जाता। फायनल एग्जामी खातीर आमकां फक्त चडान चड अशे 10 दीस मेळटा आमकां प्रिपेर करपा खातीर। सेकेंड टर्म एग्जाम जावन फर्स्ट टर्माचो पोर्शन रिवायज करपा खातीर आमकां थोडोच टायम मेळटा। 15 डिसेंबरा पयलीं हो प्रश्न सोडयलो ना जाल्यार रस्त्यार येवन आंदोलन करपाची शिटकावणी विद्यार्थ्यांनी दिल्या। ह्या प्रश्नाचेर जागृताय घडोवन हाडपा खातीर जस्टीस फॉर 12th स्टुडंट्स हो पंगड फेसबुकाचेर चालू केला। सगळ्या विद्यार्थ्यांनी ह्या पंगडाचे वांगडी जावचे अशें तांणी मागलां। गोवा बोर्डाक सांगलां की आयदर तुमी सेकेंड टर्म स्क्रॅप करात आनी पेपर आशिल्ल्या भशेन पयलींच्या भशेन कंडक्ट करात नाल्यार आमचे पोर्शन इफ यू वॉन्ट टू कंडक्ट अ सेकेंड टर्म जाल्यार पोर्शन रिड्यूस करा। बोर्ड म्हणटा पोर्शन रिड्यूस करपाक आतां शक्य ना, तुमकां जाय जाल्यार आमी 70 मार्क्साचे पेपर करपाक शकतात। ताका लागून ते आतां तांची एक मिटींग आसतली, त्या मिटिंगेक ते डिसायड करतले। आमी गोवा बोर्डाक 15 डिसेंबराची डेडलायन दिल्या आनी जर तांणी डेडलायन क्रॉस केली जाल्यार भुरग्यांची रस्त्याचेर येवपाची तयारी सुद्दां आसा। प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खबराकार जेसन सुवारीस आनी चलचित्र खबराकार रवींद्र दळवी। बुरशा MMS प्रकरणात कुडचडीच्या पुलिसांनी अटक केल्ल्या मनोज चतुर सोळंकी ह्या तरणाट्याक 7 दीस पुलीस कादेत दवरपाचो आदेश केपेच्या न्यायालयान शुक्रारा दिलो। ताणें एका अल्पवयीन चलयेचे बुरशे फोटे काडून मोबायलाचेर घेवन सगळ्या लोकांक धाडिले। ह्या प्रकरणात डेस्टर फर्नांडीस ह्या दुसऱ्या तरणाट्याकूय पुलिशेन अटक केल्या। एका सान चलयेचे बुरशें चित्रीकरण करून तो MMS लोकांक धाडिल्ल्याच्या आरोपावेल्यान अटक केल्ल्या मनोज चतुर सोळंकीक शुक्रारा पुलिशेन केपें न्यायालयांत उबो करून 7 दिसांचो रिमांड घेतलो। ह्या प्रकरणात हेर कांय लोकांक अटक जावपाची शक्यताय आसा। ह्या MMS प्रकरणात गुन्यांव नोंद करून घेवपाक थळावे पुलीस तयार नाशिल्ले। पुलीस महासंचालक डॉ. आदित्य आर्यान आदेश दिल्ल्यान पुलीस निरीक्षक भानुदास देसायान गुन्यांव नोंद करून मनोज सोळंकीक अटक केल्ली। IT कायद्या खाला गुन्यांव नोंद केला। मनोज चतुर सोळंकी ह्या तरणाट्यान सुमार 4 म्हयन्यां पयलीं त्या अल्पवयीन चलयेक आपल्या घरा व्हरून हें क्लिप तयार केल्लें असो दुबाव आसा। केपेंच्यान आमचो खबराकार समीर भट। वेर्ण्या, केप्यां आनी म्हापशां दुकानां आनी घरां फोडपी एका टोळयेक केपेच्या पुलिसांनी बिरेस्तारा राती तिळामळार चलयेच्या म्हाला सयत धरली। बुधवारा राती मळकडेचो एक भुसारी पसरो फोडून पळयतना पुलिशेक ते दिसले। अजाप म्हळ्यार ह्या टोळयेंतलो एकलो सोडल्यार सगळे अल्पवयीन। ह्या टोळयेंत सामील आशिल्ल्या आनीक दोगांक पुलिसांनी वास्को वचून धरले। मलकर्णेच्या एका भुसारी पसऱ्यार हात मारून पळटना बुधवारा केपें पुलिसांनी 4 चोरांचे टोळयेक म्हाला सयत फिल्मी स्टायलीन पाठलाग करून धरली। अजाप म्हणल्यार 19 वर्सांचो अविनाश नायक सोडत जाल्यार ह्या टोळयेंतले सगळेच भुरगे 18 वर्सां सकयले। वेर्ण्या, म्हापशां, केप्यां वाठारांतली दुकानां हे टोळयेन फोडल्यांत म्हणपाचे पुलीस सांगतात। पुलीस तांची फुडली चवकशी करतात। उपरांत पुलिशेन रातोरात वास्कोच्यान आनीक 2 जाणांक धरून हाडले। ह्या टोळयेकडच्यान 3 लाखांचें सामान पुलिशेन जप्त केलां। हातूंतलो एकलो म्हापशेचो, 3 सांगेचे आनी 2 वास्कोचे। हे मायनर भुरगे असल्या कारणान आमी ताची नांवय तुमकां सांगूंक शकना। तर भितरलो एक मेजर आसा, 2 आसा ते मायनर आसा। तर आमकां धरना फुडें तांचें इंट्रोगेशन केलें आनी इंट्रोगेशन करना फुडें आनीक तांचे वांगडी वास्को आसा म्हूण कळ्ळें। मागीर रातोरात वचून ताणें वास्कोच्यान 2 वांगडी हाडल्या। फुडलें तांचें इंट्रोगेशन चालू आसा। आतां मेरेन केपेंची एक केस आनी वेर्णाच्यो 2 केसी तशेंच आनी जायत्यो केसी हातूंतल्यान सॉल्व जावपाच्यो आसा। केपेचो पुलीस निरीक्षक सुदेश नार्वेकार आनी ताच्या बरोबरच्या पुलिसांनी ड्युटेर शिटूक रावन ही कामगिरी केली म्हूण उपअधीक्षक उमेश गांवकारान तांकां इनाम दिवपाची घोशणा केल्या। PI नार्वेकार आनी तागेले केपेंचे जे पुलीस आसा ते टिमीन सगळ्यांत बेस्ट काम केलां आनी त्या खातीर मुद्दाम म्हूण ताचें अभिनंदन करपा खातीर आनी जे भुरगे धरल्यात तांकां इंट्रोगेट करून पळोवपा खातीरूच हांव आयिल्लो।
आनी हांवें ताका आतांच सांगलां की तांचो रिवॉर्ड रोल करून धाड म्हूण तांकां आमी बऱ्यांतले बरे जे रिवॉर्ड आसा ते फावो करतले. केपेच्यान आमचो खबराकार मयूर नायक. तरण्या पिळगेक इतिहास खबर आसचो म्हणून केबी हेडगेवार शिक्षण संस्था स्नेह संमेलना निमतान 10 वर्सां जालीं इतिहास आनी संस्कृतीचेर कार्यावळी करता. अंदू रवींद्रनाथ टागोराचे 150 वर्सुकी सुवाळ्या निमतान तांच्या जिवनाचेर महानाट्य सादर करतले. संस्थेचो अध्यक्ष सुभाष देसायान मिडियाक ही कार्यावळ सांगली. डॉक्टर के.बी. हेडगेवार शिक्षण प्रसारक मंडळान बिरेस्तारा पणजे पत्रकार परिशद घेतली. शाळेचो मुख्याध्यापक विलास सतरकार, अध्यक्ष सुभाष देसाय, शिक्षिका निलांगी शिंदे आनी दिग्दर्शक जयेंद्रनाथ हळदणकारान पत्रकारांक म्हायती दिली. फाटले 10 वर्सां सावन हेडगेवार संस्था स्नेह संमेलना निमतान असल्यो कार्यावळी करता. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाक लागून नवे पिळगेचें वाचप कमी जाला म्हूण तांकां इतिहास सारको कळना अशें देसाय म्हणटा. मुलांना आपल्या इतिहासाची, आपल्या समृद्ध अशा परंपरेची, संस्कृतीची जाणीव व्हावी आणि त्या दृष्टीने आपण असा एखादा विषय घेऊन आणि असं लक्षात येतं की मुलं त्याच्यामध्ये चांगल्या पद्धतीनं भाग घेतात. मुलांना त्यातले संवाद पाठ होतात. विद्यार्थ्यांना त्याच्या संबंधी माहिती व्हावी असा आपला हा प्रयत्न आहे. रवींद्रनाथ टागोराच्या जीवनाचेर आधारीत महानाट्यात 430 भुरगीं आसात. हे महानाट्य गोंयभर दाखोवपाचो विचार आसा. मात ते पयलीं 11 डिसेंबराक कला अकादमीत संस्थेच्या स्नेह संमेलनात हे महानाट्य सादर करतले. हे नाटक सगळ्यां खातीर उक्ते आसतले. रवींद्रनाथांच्या जीवनावरचे विद्यार्थ्यांना आदर्श ठरतील असे जे प्रसंग आहेत, ते प्रसंग आम्ही ह्या नाट्याद्वारे दाखवायचा प्रयत्न केलेला आहे. पणजेच्यान आमचो खबराकार देविदास कांबळी आणि चलचित्र खबराकार ओंकार फळारी. आता घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विसव.